जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणां आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येव करतां म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां ह्या इस्रोंताच्या पुस्तकांतल्यान 22 चवथी वड. तो प्रितीच्या भाव भयणां ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया. तर ह्या वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करून इस्रोंताचें पुस्तक 22 चवथी वड आमी वाचुया. तुजेर आमच्या पुर्वजांनी आपलो विस्वास दवरलो आनीक विस्वास दवरलो म्हूण तुवें तांकां सुटका दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी ह्या देवाच्या उतराची आमी सोजमणी घेवया. एक एक उतर आमी इस्कुटावन ताचेर नियाळ आमी करुया. तो देवाचें उतर म्हणटा, तुजेर आमच्या पुर्वजांनी आपलो विस्वास दवरलो आनीक विस्वास दवरलो म्हूण तुवें तांकां सुटका दिली. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, ह्या वेळार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. जसो आमच्या पुर्वजांनी देवाचेर विस्वास दवरलो आनी त्या विस्वासा वरवीं देवान तांकां सगल्यांक आमच्या पुर्वजांक सुटका दिली. तेच परी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आमकांय देव आमकां सुटका दितलो. आनीक ह्या वेळार आमी थानपणी उबी रावन आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हो जावन आसलो म्हजो ल्हानसो विशय. आनीक हांव मागतां जो कोण ह्या वेळार हो म्हजो व्हिडियो आयकतात, देवाचें उतर आयकतात, तांणी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करून हें जिवें उतर वाचचें आनीक एकल्याच सर्वेस्परा देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक गरजेचें. ताच्या जिव्या उतराचेर आमी विस्वास दवरुया आनीक तें जिवें उतर आमकां सुटका दितलें. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनीक जो कोण हो म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां एक उलो मारता, जाता तितलो हो व्हिडियो शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात आनी हें देवाचें उतर चारूय कुणशांनी परगट जावं दी. तर ह्या वेळार हो म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो हो व्हिडियो हांव सोंपयतां.